तुमचे कृत्रिम जंगल आमकां नाका. आमकां आमचे जाणट्यांनी दिल्लेले सैम गिरेस्त रान दियात. म्हादयच्या रानजीव वाठारांतल्या शेतकारांनी मंगळारा वाळपय रान खात्याच्या कार्यालया मुखार धरणे धरून ही मागणी केली. आमकां तुमचे अभयारण्य नाकाच अशी ठाम भूमिका तांणी घेतल्या. रान खात्यान म्हादय अभयारण्या खातीर रान क्षेत्र अधिसूचित केला. तातूंत जायत्या शेतकारांची जमनी आसात. आमची जमनी दिवचे नात अशें सांगत मंगळारा 300 परस चड शेतकारांनी वाळपय रान खात्याच्या कार्यालया मुखार मोर्चा काडून धरणे धरले. रान खात्याचे वतीन आरक्षीत केल्ल्या अभयारण्याक खर विरोध करतना जमिनींचे हक्क दिवपाची मागणी तांणी केल्या. पळयात. हो मोर्चो काडपाक कारणीभूत सरकारच आहा. आयज तेंच्यांनी आकेशी सारकी झाडां वरान त्या दोंगरांक लायली, परत पाणयाचेर परिणाम जाल्लो आहा. हेजो कोणी अजून विचार करूंक ना. आतां हे वेगळें अभयारण्य करूया म्हणटा ती कित्याक जाय? हेंच्यांनी पोसलेले आहा ते. आमच्या जाणट्यांनी जेन्ना राय राखोन दवरलेल्यो थंय आमच्या जाणट्या दुसऱ्याक जावन कोणच थंय झाड हाडना नासले. आनी आयज हे राखता आपली झाडां म्हणटा हेंच्यांनी झाडां ती लावंक ना. ही सगळे पर्यावरणाची नुकसाण ही फॉरेस्टानच केल्या, म्हणजे सरकारान मुख्य केल्या आनी डिपार्टमेंट फॉरेस्ट मोठ्या मोठ्या जी मळां आसली त्या मळांनी आकेशाची झाडां लायली. आनी एक आकेशा एका दिसाक 5 लिटर पाणी खाता. अशें ते झाडांनी पाणी खाल्ल्या उपरांत सगळें जे पाणी आहा ती पाणयाची पातळी सुकलेली आहा आनी हें पाणी लोकांक सुद्दां खूब कमी पडूंक लागलें. हेका जबाबदार सरकार आहा आनी तितून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. दुसरें म्हणजे पर्यावरणाची हानी जे करतात तेजी पद्दत तुमकां दाखोवन दितात. जे सुके व्हाळ आहा सुके त्या व्हाळांक ते बांद घालता आनी ऑक्टोबर नोव्हेंबराक जेन्ना तो पावस लागता त्या पावसाक त्या व्हाळाची जी सायटीची बाजू आसता ती खोल्लोन वयता आनी न्हंयची पातळी चडटा वयर. आनी जी सायटीक लोकांची शेतां आसता त्या शेतांनी मागीर उदक भरता. ही चूक कोणी सरकारान करूंक ना. आमी भूमिपुत्र आमच्या फक्त पोटा खातीर आनी आमच्या जमनी खातीर आमी हांगासर वावुरता. आनी त्यो जर जमनी आमच्या ह्या भूमिपुत्रांक मेळना जाती जाल्यार आमकां थंयसर अन्न म्हणून आतां सद्या पाणी पासून मेळना. फाल्यां सगळें अन्न म्हणून मरचें पडटलें. आनी हे फॉरेस्ट आमी खंय एक काज केली जावं आनी थंयसर कांय तरी एक गायो केलो ताका उजो घातलो. हे आतां ते घट धरता आनी व्हरता बांदून व्हरून ऑफिसरा कडेन दिता. थंय ताका एरेस्ट करता म्हणल्यार हेज्या फुडें आमी तांकां आमचे शिमे भितर घेवचे ना. तुमचें हें आंदोलन जे आमच्यो जमनी मालकी हक्क आमचे ताब्यांत पडा मेरे कितकीशीं वर्सां पासून गेले जाल्यार आमकां उपकारता पण आमी सोडून दिया आनी आमी मालकी हक्क करून जमनी घेवया आनी आमी सुखी जाया. आनी मालकी हक्क जमनी आमचे जायना तो पर्यंत आमी सुखी जावचे ना. 50 वर्सां जालीं म्हाजी जमीन थंयसर वसयता आनी हे फॉरेस्ट वयता आनी म्हाका सद्दां कितें म्हणत आसता माडी हण उजो घाल हें करूं नाका थंय तें करूं नाका. पयर हांव चिरे उसापल्या घर बांदपाक म्हाजें घर मोडलां तें भाटांतलें म्हणून हांव चिरे व्हेल्या. पयर ते सांगता म्हाका सायटीक उडय तुका फॉरेस्टान उडोवंक मेळचें ना म्हणून अशें सांगता. हांवें सांगलें कितें हांव पयलीं 50 वर्सांच्यान हांव हांगासर उत्पन्न करता तुमचें कितें तें हाडा नाल्यार हांव कोर्टान वयता म्हटलें. आमच्या अभयारण्यात तुमकां पांय दवरपाक दिवचे नात अशें म्हणत गोंय मुक्ती पूर्व काळा सावन शेतां करत आयिल्ल्या शेतकारांनी राना अधिकाऱ्याक धारेर धरलो. तुमची मागणी वरिश्ठां मेरेन पावयता इतलेंच वाळपयचो राना अधिकारी सुहास नायकान सांगलें. पळयात. सांगलें तांकां मेळ्ळें तांकां तें सांगलें म्हागे तुगे डिमांड जे आसा ते म्हाका तूं बरोवन दी आनी हांव फॉरवर्ड करता फुडें. पूण त्या लोकांचे डिमांड आसले की प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तेंच्यानी ऑलरेडी सांगलेले असले की मोर्चा घेवन लास्ट टायम तुमकां ते माळवली बी मेळ्ळेले. मोर्चा असं म्हणून कितें आसा आमी बेश्टेच वचोन तेंकां खंयी मोर्चा आसून आमी बेश्टा वयतले तशें जायना न्ही तें. नाही तुमकां अशें दिसना की तुमची जी आयज जी भुमिका आसा ती खंय तरी इनकन्विनियंट आसली अशें तुमकां दिसना? अशें कितें आसा म्हाका जे पावर आसा पळय तितके पावना मागता न्हू मागीर ते म्हाज्यान तेंगे सेटल करपा तेंगे डिमांड कितें आसता म्हणून तें सांगलें तेंगे डिमांड जे कितें आसा तें म्हाका बरोवन दी हांव फॉरवर्ड करता फुडें. वाळपयच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार.